नमस्कार, हांव प्रणाली आणि तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलचे स्वागत असा। आयज आमी करूया गोवन पटेटो एग चॉप्स। तर यो सुरवात करूया। तर हांवें हांगा 3 तांतयां उकडून तांची कल्लां काढून घेतल्या। आता हांकां आमी मचून कातरून घेवपाक जाय। एका सुरयेन ते तांती अशे मचून कातरून घेवपाक जाय आनी ताजे 2 अर्दा करून घेवपाक जाय। हे पळय अशी 2 अर्दा करून घेवपाक जाय। तशीच आमी सगळ्या तांतयांची अशी अर्दा करून घेतल्या। हे पळया। आता हांकां आमी 2 मिनटां भाजून घेवपाक जाय। ताजे उपरांत एका कायलीर अर्दो चमचो मीठ, अर्दो चमचो हळदीचो पिठो, अर्दो चमचो मिरसांगेचो पिठो आनी इल्लेशें तेल घालून घेता आनी अशें एकदां मिक्स करून घेवपाक जाय। मागीर ती उकडून घेतलेली तांतयां एक एक करून अशी घालून घेता आनी ताजे वयल्यान इल्लेशें तेल घालून ती दुसरे सायडीन परतून एका प्लेटीन आमकां काडून घेवपाक जाय। हांवें हांगा 3 मोठे बटाट बरे उकडून स्मॅश करून घेतला। आता तातूंत अर्दो चमचो मीठ, अर्दो चमचो हळदीचो पिठो, 1.5 चमचो मिरसांगेचो पिठो, 1 चमचो गरम मसाला, पाव चमचो कोथमिरेचो पिठो, 1 चमचो आले लसणाची पेस्ट आनी इल्लीशी बारीक चिरलेली ओली कोथमीर घालून घेता। हे सगळें आता आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। तो मसालो असो बरो मिक्स करून घेवन सायडीन दवरपाक जाय। आता हांवें हांगा 2 तांतयां बरी फेटून घेतल्या आनी एक चॉप्साक लावपाक बारीक रवो घेतला। हाजे जागेर तुमी ब्रेड क्रम्सूय वापरल्यार जाता। पयलीं हाताक थोडें तेल लावन घेता। मागीर तो तयार केल्लो बटाट्याचो मिश्रण असो हातार पातळून घेवया आनी ते भाजलेले तांती ताज्या मदीं घालून तो असो बरो बंद करून घेवया। सगळे सायडींनी बरो असो सील करून घेवया। पळया असो तो बरो वेवस्थीत बंद जावपाक जाय। अशे तरेन आमी सगळे एग चॉप्स अशे सील करून घेतले। पळय अशे। मागीर ते तयार केल्ले एग चॉप्सांक फेटलेल्या तांतयान बुडोवन काडून बरो असो रवो लावन घेवपाक जाय। बरो वेवस्थीत सगळ्या सायडीन बरो रवो लावन घेवपाक जाय। हे पळया असो। हो पळया आमी सगळे एग चॉप्सांक बरो रवो लावन घेतला। आता तांकां आमी फ्राय करून घेवया। एग चॉप्स फ्राय करपाक कायलीर थोडें तेल तापत दवरता। तेल बरें तापलें म्हणटकीर तातूंत ती एग चॉप्स एक एक करून घालून घेता आनी ताज्या वयल्यान थोडें तेल घालून घेता आनी थोड्या वेळान अशें आमकां परतून घेवपाक जाय आनी दुसरे सायडीनी बरें भाजून घेवपाक जाय। अशें बरें कुरकुरीत भाजून घेवपाक जाय आनी अशे पद्दतीन तुमचे सादे सोंपे अशे गोवन पटेटो एग चॉप्स तयार जाल्ले आसा। हे तुमी टोमॅटो सॉस लावन च्या बरोबर किंवा जेवणा बरोबर खावं शकता। तुमकांय खूब आवडटले। तुमी नक्की ट्राय करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ्या अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आणि मजा करा। धन्यवाद।